ग्लायसेमिक इंडेक्स जेन्ना आमी पळयता तेन्ना म्हणजे आय डोंट नो, आय वॉन्ट युअर कमेंट ऑन दीस. काळिंग जे आसा ते तुमी म्हणजे डायटिशियन्स डजंट रिकमेंड फॉर द डायबेटीक पर्सन. Yes. आनी कणगां जी आसा जे आमी म्हणजे कणगांच म्हणटा न्ही बरोबर, हय, कणगांच म्हणटा. ती आमी खाता किंवा खावं शकता उकडून भाजून कशी, जाल्यार दॅट इज प्रिफर्ड. हाचे हाव इज म्हणजे हांचें गणित कशें कितें आसा की वॉट इज दीस, हाव इट गेट्स बॅलन्स आनी हाव इट इज, वाय इट इज रिकमेंडेड आनी वाय इट इज नॉट सो रिकमेंडेड. ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हटल्यार न्ही दोतोर एक आमी नंबर आसता तो आमी ते फ्रुटाचेर नाजाल्यार हेजेर दितात. ते कितें सांगता की हो जर तुवें एक फ्रूट खाल्लो सो तेजो तुजे साकर कितकी क्विकली वाडटली, जितकी रॅपिडली वाडटली असो तो ग्लायसेमिक इंडेक्स आमकां सांगता. जितको जो ग्लायसेमिक इंडेक्स लो आसतलो पळय तितकी शुगर आमची रोखडी वाडची ना, जुप्प करून वाडची ना. पूण जितके हाय खातली तितके आमचे शुगर जुप्प करून वाडटले. सो म्हणून आमचे जे हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स फ्रुट्स आसा ते आमी तांकां रेकमेंड करिना की तुवें आतां समज आतां तुमी म्हटलें वॉटरमेलन, सो तुवें आतां वॉटरमेलन खाल्लो सो सोमतीच तुजी 50s 80s अशी शुगर वाडटली म्हणून. आनी बट तुमचो लो ग्लायसेमिक इंडेक्स फ्रूट खंयचोय खाल्लो तर तुमची 10-20 अशी रिड्यूस स्लोली देर इज अ म्हणजे ग्रॅज्युअल वाडप आनी सडन सर्ज असं हाचेर तुमचें बॅलन्सिंग आसता. हय.